आमचे लिडर्स बाब श्रीकृष्णा, बाब वाल्मिकी, बाब रॉक, बाब संदेश आणि सांगले की गोंयान ज्या रस्त्यांची परिस्थिती कशी आसा ती, रस्त्यार खड्डे काय खड्ड्यान रस्ते तेच कळना, ही परिस्थिती आसा. रस्त्यान खड्डे, खड्ड्यान रस्ते, रेब्यान रस्तो काय रस्त्यार रेबो हेच कळना. म्हाका दिसता हालीं एक तुमी कोंकणी कातार आयकला आसतले, बरें फामाद ते आमचे गोंयचे एक बँड आसा 7 नोट्स तांणी काडिल्ले कातार ते म्हणल्यार आवय गे दुखता. आयकला बरें फामाद ते, लंडनाक गेलो तेन्ना सुद्धा आयकल्ले. गोंयच्या रस्त्यार जर वचत, खंयच्या रस्त्यार वच तूं, काणकोणच्यान पत्रादेवी वच, पेडण्या वच, वागातोर वच, अंजुना वच, कालांगूट वच, कितें दुखता तेंच कळना. म्हणल्यार ते कातार आहले बेस्ड ऑन हार्ट ब्रेकिंग, हांगा कितें ब्रेक जाता तेच कळना. ही परिस्थिती जाल्या, सरकारान आमची परिस्थिती करून दवरल्या. निलेश काब्रालाक काडलो मुख्यमंत्र्यान हे सांगून की आता पीडब्ल्यूडी बरें जातलें म्हणून. तो ग्राउंड काडलो, आपल्या तकलेर घातलो आनी आज पीडब्ल्यूडीची परिस्थिती फाटल्यान तरी बरी आसली आनी आज अशी कितें जाल्या अशें दिसपाक लागलां. आमी फाटल्या दिसांनी चीफ इंजिनियराक मेळ्ळो, प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराक मेळिल्ले, ताका आमी दाखयल्ले काय रस्ते खंयचे पर्टिक्युलरली पॉयंट आउट करून दाखयल्ले. पावस पडलो, पावस गेलो, पावस सोंपतूय आयलो आनी पावस पडटलो काय पडचो ना तें खबर ना, पूण रस्त्याची परिस्थिती काय बदलल्या अशें आमकां दिसना. कांय जाग्यांचेर जे आमचे पर्टिक्युलरली लिडर्सांनी दाखोवन दिले की हे रस्त्यांचेर अशी अशी परिस्थिती जाल्या म्हणून, त्या जाग्यार वचून तांणी पॅचअप करपाचो प्रयत्न केलो, पूण ती परिस्थिती परत 2 दिसांनी एरे म्हाजी मागल्या. कित्याक जाता हें? Corruption has reached a level where it cannot be reversed unless this government goes out of power. कारण पीडब्ल्यूडी ते जे आसा ते अशें आसा की रस्तो 2 म्हयन्यान केल्लो तो गायब जाता. चड पयस वचपाची गरज ना. मिरामार फाटल्या दिसांनी बाबुशाच्या हॉटेला समोर जे रस्ते केल्ले, आज ताची परिस्थिती पळयात तुमी. 2 म्हयने जावंक ना, रस्त्यावयलो फूल टार गेलो. म्हणजे टार घालता तसो कसो? म्हाका दिसता फाटल्या टायमार बीजेपी सरकारान सांगिल्लें की गल्फाच्यान आमी टार हाडटले म्हणून. गल्फाच्यान टार हाडून इम्पोर्ट करतले आनी हांव म्हणटा एटलीस्ट फातर घाला, टार सोडा, रस्ते आसा ते तरी दवरा, जे परिस्थिती आसा तांकां तरी सारके दवरा. ताजे वयर पॅच घालता दॅट विल बिकम वर्स दॅन वॉट इज द कंडिशन ऑफ दोज रोड. हू इज रिस्पॉन्सिबल? बीजेपीज करप्शन, कॉन्ट्रॅक्टरांचेर तांणी सांगलें की एक्शन घेतलें म्हणून, पूण ते खंय ना खंय तरी गायब जाल्या. कोणाचेरूच एक्शन घेतलें अशें दिसना. इंजिनियर जे आसा, जे रिस्पॉन्सिबल आसा, आमी दाखोवन दिल्ले प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराची आसागांव सायडीन जे रस्ते 2 दिसान केल्ले ते 8 दिसान व्हांवन गेले म्हणून. तांणी सांगलें आपण एक्शन घेतलो म्हणून, पूण अजून तरी एक्शन घेतलें ती दिसना. बीजेपीच्या हातार गोंयकारांचें रक्त आसा. जे लोक मान्य केल्या चीफ मिनिस्टरान, आमचे कॉलिंग अटेन्शन मोशन आशिल्ले आमचे दोन्ही एमएलए बाब बेनझीर आनी बाब क्रूज हांणी दाखोवन दिल्ले रस्त्यांची परिस्थिती कितें आसा. सरकारान मान्य केल्ले की दर दिसाक रस्त्यांच्या परिस्थितीक लागून लोक मरतात, रस्त्यांची परिस्थिती वायट आसा म्हणून चीफ मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मान्य करता. पूण कितें वेगळें जाता अशें दिसना. सो यू आर हॅपी दॅट गोवन्स डाय एवरी डे बिकॉज ऑफ बॅड कंडिशन ऑफ रोड्स. रस्त्यांच्या वायट परिस्थितीक लागून जे यंग लायव्ह जी आज आमची शेणटा, ताका जबाबदार हो सरकार आसा. गव्हर्मेंट हॅज बिकम गव्हर्मेंट ऑफ स्कॅम एनी वीच वे. पूण हे अशें जर चलत रावलें जाल्यार फुडें गोंयकारांनी करप कितें? बीजेपीची जी प्रॉमिस आसा रस्त्याची, म्हाका दिसता 2022ची म्हाका याद जाता. चीफ मिनिस्टरान म्हणिल्लें नोव्हेंबर 2 तारीख काय 3 तारीख दिल्ली ती, म्हाका ती माझी राजे दृश्यमाची याद जाता. 2 ऑक्टोबर की शाम को ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, अशी परिस्थिती आता आणि आमची करून दवरल्या की याद मागीर सगळे बिलीव करता. शेमान सांगले कांयच भिवपाची गरज ना. 2 नोव्हेंबराच्या रस्त्यार एकूय खड्डो दिसना म्हणून, केस खड्डे आशिल्ले भिले आमकां म्हणला म्हणून. पूण डिसेंबर जाताच कळ्ळें ना ते खड्डे तांकां रेफरन्स आशिल्ले ना रस्त्या वयल्यान आशिल्ले. कारण 2022 2025 पावले आमी, खड्डे वाडल्या, आमचे केस गेले, आमी खड्डे जायत जाल्यार ही परिस्थिती आसा. कारण हे सरकारांनी परिस्थिती गोंयकारांचेर हाडल्या. फाटल्यो 4 चवथ जाल्यो सांगता, चवथी पयली करता सामके पीडब्ल्यू मिनिस्टर आता आपण विश्वास जाता, कांयच येवपाची गरज ना. चवथी पयली रस्ते चकाचक. 4 चवथी जाल्यो, 22, 23, 24, 25ची पावली. 3 क्रिसमस जाले, चवथो येता. सरकारान आयिल्ल्या वो चीफ मिनिस्टर. पूण आज परिस्थिती अशी आसा
की ना सरकाराची परिस्थिती बरी आसा ना रस्त्यांची. सगळे डिपार्टमेंट एकठांय करून तो बसलाच. आमकां दिशिल्लें की इतलो म्हणजे ते 10 आसतले 10 तसो आसतलो म्हणून तो कितें तरी करतलो म्हणून परिस्थिती वेगळी जावन पडल्या आज. ज्या तरेन आज परिस्थिती रस्त्यांची जावन पडल्या ते आमच्या वेगवेगळ्या लिडर्सांनी गांवां गांवांत वचून लायव्ह आमच्या चॅनला वयल्यान किंवा आम आदमी पार्टीच्या वेबसायटीर आम आदमी पार्टीच्या फेसबुक पेजींतल्यान आमी सगळ्या लोकांक दाखयलें की गोंयच्या रस्त्यांची परिस्थिती कितें आसा. आज कोणाची जर भुरगी प्रेग्नंट बायल प्रेग्नंट आसा जाल्यार दोतोर एडवायज करता की घरा भायर सरनाका म्हणून. आतां लोकांक दिसता हें कित्याक काय म्हणून रस्त्यां खातीर. आय गिव यू वन एग्जांपल. वन ऑफ आवर एक्वेंटन्स फॉर 3 months शी कुड नॉट गो फॉर वर्क बिकॉज शी इज प्रेग्नंट. आनी ताका डॉक्टरान सांगलें कित्याक काय म्हणल्यार ना बिकॉज ऑफ द बॅड कंडिशन ऑफ रोड दिस कॅन लीड टू मिसकॅरेज. ही सत्य परिस्थिती आसा. आनी हे आमी जेन्ना आसागांव फाटल्या वर्सा जेन्ना आमी रस्त्यांची परिस्थिती बीजेपीचे कमाल आयिल्ले आमी कांय खड्ड्यांनी तेन्ना आमी पळयलें एक बायल चलत वता ती गाडी आसतना देंवन. तेन्ना आमी तिका विचारिल्लें हें कित्याक तुका ताका म्हणून एनी प्रॉब्लेम पावूंक जाय काय तुका ना पळय एक गाडी आसा. बिकॉज गाडयेन बसून ज्या खड्ड्यांनी परिस्थिती जाल्या विच कॅन लीड टू मिसकॅरेज हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आमचो चीफ मिनिस्टर हो गव्हर्नमेंट एंड इट्स करप्शन. त्या खातीर जो आज आमच्या गोंयच्या लोकांचेर आज जी परिस्थिती सरकारान हाडल्या ताका लागून आमी कॅम्पेन लॉन्च करता. मागता प्रत्येक गोंयकारा कडेन की ह्या कॅम्पेनी अंडर जो आमी नंबर दिता दॅट नंबर इज 70451 70451. दाखयता नंबर तुमकां आमी शेअर करतले. हाजेर तुमच्या गांवचे बुराक जे पडले रस्त्याक बीजेपीचे जे बुराक आसा ते आमकां धाडचे ह्या नंबराचेर. आमी ते चीफ मिनिस्टराक धाडटले. पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हू इज ऑल्सो चीफ मिनिस्टर ताका धाडटले आनी आमी ते पीडब्ल्यूडी चीफ प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराकूय धाडटले. तेन्ना ही जी कॅम्पेन आसा बीजेपीचे बुराक वी आर लॉन्चिंग दिस कॅम्पेन. हातून एक नंबर आमी दिला 70451 70451. परत एकदा रिपीट करता बीजेपीचे बुराक ह्या नंबराचेर धाडचे 70451 70451. आमी दाखोवन दिवया बीजेपीक कशे हे बुराक भरना ते. आमी दाखोवन दिवया गोंयकार दाखोवन दितले गव्हर्नमेंटाक की दिस इज द स्टेट ऑफ गोवा एंड दिस इज द फेट ऑफ गोवा अंडर दिस करप्ट भारतीय जनता पार्टीचो जो सरकार आसा ताच्या. तुमचे कितें प्रश्न आसा जाल्यार सांगा. हो तुमकां आमी शेअर करता पोस्टर. आमी तो काल एक एक्सिडेंट जालो वेरेन थंय आनी एका भुरगो ते फोंडकुलान पडून तेजे हे फुटले. हेल्मेट घातलेलें सुद्दां पूण ते फुटले आनी ती हेका पडटा केदाराक पडटा. तेजे बद्दल कितें म्हणटा. पण केदार आसूं जाल्यार आनी कोण आसूं काँग्रेसचे जे 8 आमदार भारतीय जनता पार्टीन उडी मारून गेले. काँग्रेस पक्षान निवडून आयिल्ले 8 आमदार डिफेक्शन करून गेले. त्या सगळ्यांनी लोकांक सांगलें की आमी वता थंय हे करपाक की प्रोग्रेस आनी डेव्हलपमेंट. तांच्यो 8 जाणांच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी पळय उडयो मारिल्ल्यांच्यो कितलो डेव्हलपमेंट तांणी केला. केदार इज वन ऑफ देम. जे त्या लोकांक फटोवन तो थंय गेल्लो. आज परिस्थिती तूं पिलेर्ना पळय. आज परिस्थिती तूं नेरला पळय. आज परिस्थिती वेळ्या पळय. पयलीं म्हणजे ते अंडरग्राउंड केबल म्हणून करपाक खणले. मागीर सुवेज लायन्स कितल्यो सुवेज लायन सरकारान कनेक्ट केल्या रस्ते फोडून. हाजो डेटा शेअर करचो. स्कॅम आफ्टर स्कॅम. ह्या प्रत्येक स्कॅमा खातीर आज रस्ते खणटात. तालिगांव सेम परिस्थिती आसा. आता इलेक्शन लागीं पावता पावता सगळे चकाचक करतले म्हणजे लोकांक परत एकदा दाखोवन दितले की हय पळय आमी केले तुमच्या बेस्ट. आता परत एकदा आमकां वोट मारा सो दॅट वी कॅन लूट गोवा अगेन फॉर 5 years. ही परिस्थिती आसा. सरकार जबाबदार आसा आनी केदार जबाबदार आसा. पीडब्ल्यूडीचेर गोंयभरान म्हाका दिसता तो ऑफेन्स रजिस्टर करपाक जाय. जो इंजिनियर रिस्पॉन्सिबल आसा ते रस्त्यांची परिस्थिती हे करपा खातीर पर्सनली क्रिमिनल केसीस शूड बी रजिस्टर्ड अगेन्स्ट देम so that they are held responsible for this negligence. Is it not rash and negligent act? If somebody dies because of a pothole, BJP's PWD minister, BJP's PWD chief engineer
आणि जे इंजिनियर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड ड्यू टू नेग्लिजन्स नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर सिरियस ऑफेन्स हे तांचे जावपाचे रजिस्टर जबाबदारी न्ही तांची आम्ही रोड टॅक्स भरना आम्ही हांकां लोक हांकां निवडून हाडना हांकां निवडून हाडल्या कारण फक्त एक बेसिक एक्सपेक्टेशन आसता की रस्ते तरी सारके आसचे म्हणून पण आज परिस्थिती अशी आसा की खड्ड्यान रस्तो काय रस्त्यार खड्डो तेच दिसपाक कळना तातूंत भितर एक खणला तातूंत भितर ते कशे तरेन पडला सेम परिस्थिती सगळ्याक आसा फक्त तुझ्या वेऱ्या आनी निल्ला म्हणून न्ही ती आज प्रत्येक गोंयांत खंयच्याय जाग्यार वच ही परिस्थिती आसा कालांगूट तर रस्तोच ना हो ज्ञान दिता मायकल लोबो दुसऱ्यांक की मंत्री काम करना म्हणून आणि म्हणून मुखेलमंत्र्याक सगळें करचें पडटा म्हणून अरे वच आनी बस मरे रस्त्यार बस ते पुलीस स्टेशना समोर रस्त्यार बस कर प्रोटेस्ट कॉल अटेंशन ऑफ युअर चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की जो पर्यंत रस्ते सारके जायना तो पर्यंत आपण उठचना म्हणून ब्रावन पॉलिश बूट पॉलिश मारू नाका ती कोणाक तुका मंत्री करना ते ताका दिसला की हांकां कोणाक काडून हाका मंत्री करचो म्हणून प्रश्न हांचो पीडब्ल्यूडी चो करेक्शन करपाचो ना रस्ते सारके करपाचो ना हांकां आपली साधून घेवपाक जाय ही परिस्थिती आसा आनी आरटीओ जे टॅक्स घेता ते रिस्पॉन्सिबल दिसता बिकॉज सगळ्यात रिस्पॉन्सिबल सी करप्शन हॅज रीच्ड ॲट इट्स पीक पीडब्ल्यूडी इज द हेल्म ऑफ दिस पीक ऑफ करप्शन कॉन्ट्रॅक्टर आज अशी तू पणजेच्या खंय रस्त्यार बोल हांव रोड पयस सांगना तुका पणजेन ताणी आज फक्त पॅच वर्क केला खंय वच 2 म्हयन्यान केल्ले रस्ते पिड्यार कितें जाता ते बिटुमेन म्हणून आसता पळय रस्ते भितर घालता ताजी क्वांटिटी जितली चड घालता तितलो रस्तो बरो उरता बिटुमेन इज द मोस्ट एक्सपेन्सिव पार्ट ऑफ एनी रोड बिल्डिंग ते खंयचोय कॉन्ट्रॅक्टर तुका सांगतलो अरे 40% जर मंत्र्यांक आनी एमएलएन दिवचे पडत बीजेपीच्या जाल्यार बिटुमेन खंय घालतले ते घालता एक कार्पेट तो 2 म्हयन्यांनी पिड्यार जालो कारण बिटुमेनाचे पयशे जी क्रीम आसता मलाई आसता ती मिनिस्टर खाता ती तांचे एमएलए खाता 40% पावला कमिशन भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आज गोंयचे कितलेशेच कॉन्ट्रॅक्टर काम सोडून गेले ते दोन केरळाचे आणि 2 कर्नाटकाचे येवन बसले हांगा तेच करता आणि दे आर पार्टनर्स विथ दिस इंजिनियर्स अँड डिपार्टमेंट अँड ऑफकोर्स द कमिशन गोज टू द गव्हर्नमेंट ही परिस्थिती आसा इन्व्हेस्टिगेशन करचे क्वांटिटी ऑफ बिटुमेन क्वालिटी चेक करची आयआयटी खंयचे हाडून ते बाकीचे जे चेक करूंक लायता पळय ही क्वालिटी चेक करची तुम्ही आरटीओ तो टिचकुले म्हणून तो कोण तो टिचकुले एक टिचकुले जाल्या गोंयान टिचकुले भरल्या टिचकुले गुगल कर कळटले तुका तुम्ही आरटीओ रिक्वेस्ट करतले वचून की तुम्ही टॅक्स घेवचे ना हाडचे रोड आरटीओ कोणाचे एजंट सरकाराचे एजंट सरकारानूच सांगपाक जाय तांकां की आतां गोंयान रोड टॅक्स घेवपाचो ना म्हणून रोडूच ना जाल्यार रोडाचो टॅक्स कसलो हेजे पयलीं मिनिस्टरान म्हटलां की गोंयांत पावस चड पडटा म्हणून रस्ते पिड्ड्यार जातात म्हणून 100 वर्सां जालीं गोंयांत तितलोच पावस पडटाले कांय जे 50 वर्सां पयलीं केल्ले रस्ते अजुनूय तशेंच सारके बरे आसा पूण जे आज सरकार नवे रस्ते करता ते पिड्ड्यार कितें जाता की फाटल्या 10 वर्सांक पावस चड पडपाक लागला पावस चड पडटा कितल्या कंट्रीनी यू गो टू कंट्रीज इन युरोप 6-8 म्हयने पावस पडटा तांची रस्त्यांची परिस्थिती आसा भ्रष्टाचाराचो पावस चड पडपाक लागला हे वाल्मिकी बाबान जे म्हणले पळय गोंयांत भ्रष्टाचाराचो जो पावस आसा तो चड पडपाक लागला म्हणून रस्ते व्हांवून वता रस्ते पावसा खातीर व्हांवून वचपाक शकना इफ यू मेक देम सायंटिफिकली श्रीलंकेन तितलोच पावस पडटा मरे हांव फाटल्या 2 म्हयन्या पयलीं श्रीलंकेन गेल्लो हांगाच्यान सरळ रस्तो दिसता तुका एक खड्डो दिसना रस्त्याचेर गरीब कंट्री म्हणटा मरे आमी तांकां कित्याक रस्ते बरे जाल्या कारण नॉन करप्शन गव्हर्मेंटान एक सरकारान बरे भशेन कामां रस्ते केल्यात 40% कमिशनान रस्ते बरे केन्नाच जावचे ना आनी ही परिस्थिती आसा ती तीच आसा तो कोण बाकिया आनी कोण ती नांवां घेवपाची ना रे हेच कॉन्ट्रॅक्टर तेच रस्ते करता तेच रस्ते व्हांवून 8 दीस व्हांवून वता 8 दीस कारण हांव तुका सांगता इफ आय एम नॉट मिस्टेकन जो तालिगांवचो रस्तो आसा तालिगांव मिरामार वचपाचो रस्तो आसा तो करून म्हयनो 1.5 म्हयनो पावसा पयलीं एप्रील मेन केल्लो आसतलो परिस्थिती पळय फूल इयर इज गॉन कोण रिस्पॉन्सिबल लोकांनी खंय तरी आवाज काडचो पडटलो आनी म्हणून दीस बीजेपीचो बुराक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बीजेपीचे बुराक जे आसा ते तुमी आमकां धाडात वी हॅव लॉन्च दीस कॅम्पेन वी रिक्वेस्ट पीपल ऑफ गोवा जागे जायात नाजाल्यार एक दीस खंयच्या ह्या खड्ड्यान पडून तुमचो कोण मनीस ना जायत मे गॉड फॉरबीड दीस हॅपन बट तुमचो मनीस कोण ना जायत हे केन्ना कळपाचें ना देन जावच्या पयलीं जागे जाय Amit sir, please like TMS blacklisted a few PWD not contractors
क्रिमिनल ऑफेन्स घालपाक जाय आशिल्ले पण तांचे ते आज ब्लॅकलिस्टेड त्यांची कसली ब्लॅकलिस्ट म्हणून आमकां खबर ना, ना पण फाटल्या फावट तांचे एक सोंपला खंय ब्लॅकलिस्ट एकूच केला फाटल्या फावट आमी PWD पीसीक मेळपाक गेल्ले तेन्ना तेन्ना एक आमी हो केलो. क्वेश्चन आमी केल्लो तेका पण त्या पीसीन आमकां सांगलें की त्या ऑफिसरान आमकां सांगलें की एक अजून पर्यंत टिल एकूच केला ओनली Only one. 15 बाकीचे ते सगळे सोयरे गायरे काका मामा मावशी PWD ते सगळे कोणाचे लागता कोण कोण ताज्या नंतर आनीक ऑडिट इंडिपेंडेंटली करपाक लायले रायट्स हाच्या अंडर त्या ऑडिटाचो रिपोर्ट आज म्हळ्यार पब्लीक जावना अँड नो एक्शन हॅज बीन टेकन मीन्स दे हॅव व्हेरी स्पेसिफिकली नेम सर्टन कॉन्ट्रॅक्टर्स आणि ते सगळे जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आहा ते ह्या गव्हर्मेंटाक लागीं आसा म्हणून तांचेर आयज म्हळ्यार एक्शन जावना आणि तो रायट्साचो रिपोर्टूय पब्लीक जावना सो आमी ज्या दिसा पीसीक मेळपाक गेल्ले ते पीसीक आमी स्पेसिफीक क्वेश्चन विचारले तो ताज्या टेबलार आशिल्लो रिपोर्ट ताणें आमकां आपल्याक मेळूना सांगलो फटींग सरकार फटींग सगळें